परतून एक फावट फुटली कुर्टी खांडेपारची उदका पायपलायन मडकय आणि प्रियोळच्या लोकांचे जातले हाल। महामार्गाच्या कामाक लागूनच फुटल्या पायपलायन म्हणतात थळावे लोक। नाफ्तान भरिल्लो टँकर तिसऱ्या दिसा घालतात दोना पावला भोवताडे। काय दिसा भितर विशेष जाग्यार घालपाचे सरकाराचे आश्वासन। गरज पडल्यार सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ धाडटलो दिल्ली। ह्या विषयाचेर विधानसभेचे खाशेले अधिवेशन घेवपाची ना गरज म्हणटा मुख्यमंत्री। नरकासूर रूपी काळखाचो केलो नाश, काळजात पेटल्यो खोशीची पंट्यो। गोंयकारांनी मनयली उजवाडाची दिवाळी। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। पावसान थाकाय दिली खरी, पण कुर्टी केरिया फुटलेले मुख्य पायपलायनीन मडकय आणि प्रियोळच्या लोकांक भर दिवाळे कडेन सुक्यार उडयले। आयतारा ही पायपलायन फुटल्या उपरांत लोकांचे नळ सुके पडल्यात। पायपांतल्या उदकाच्या फवाऱ्याक लागून राष्ट्रीय महामार्गाची एक लेन आडावन उरली। थळाव्यांनी हे घडणुके खातीर हायवेच्या कंत्राटदाराक जबाबदार धरला। कुर्टीची पायपलायन फुटपाची ही आता तिसरी खेप। हायवेचे बांदकाम चल्लां आणि ताका लागून ही पायपलायन फुटल्या अशें थळाव्यांचे म्हणणे। उदकाक लागून हायवेचेर हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्ली, ताका लागून एक लेन आडावनय उरली। उपरांत ट्रॅफिक पुलिसांनी येरादारी जाग्यार घातली। हे जावपाक कारण म्हणल्यार जो सरकारान कॉन्ट्रॅक्ट दिला MVR कंपनी वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल आसा। आतां हिंगा पायपलायन आहली, एक निवय गायल्या, ते पायपलायनीक तेकोन तेणी कटींग केल्लें आसा दिसता पयलीं, नॉट इवन 1 मिटराचेर। सो ते कटींग केल्यार आतां मोर देन 1 मंथ जालो आनी हिंगा कामाची कांय हालचाल दिसना आहलेली। सो कटींग केल्ल्या कारणान जो पायपलायन आहली तेजेर प्रेशर चड क्रिएट जालो आनी प्रेशर क्रिएट जावन ती पायपलायन बस जाली। हें दुसरें जें पायपलायनीचें काम चलता थिंगाचो तेणीक प्रॉपर सुपरविजन करूंक जाय आसलें आनी प्रॉपर केअर घेवंक जाय आसलें। अशें नेग्लिजन्सनी काम केलें आनी 15 दीस बंद दवरलें, तें मागीर कितें सेफ्टी दिना आसतना। आयज हे पायपलायन बस जावन दुसरें म्हणल्यार रस्त्यार वय कितली माती बोला ती एक लेन ऑलरेडी बंद जाल्ली आसा। सो ते लेनीन दोनूय व्हेकल वयता। आतां एक वर 2 वरां पयलीं हांगा पायपलायन फुटली। हें काम MVR करताले कितें आनी पायपलायन फुटून रस्तो जो आहा पळय न्ही जो 1.5 किलोमिटर सुमार सगळी माती भरलेली आसा आनी ब्लॉक आसा। आजून पर्यंत क्लियरन्स करपाक MVR हेच्या कोणूच येयल्लें ना। बाकी MVR कंपनी जी आहा पळय न्ही ही एबाव द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आसा। MVR कंपनी डिक्टेट करता। एक्चुअली तेगेलें जें बील ताणें दिलां पळय ती एक्चुअली स्क्रॅप आउट करपाची गरज आशिल्ली। 2016 तेजी जबाबदारी आशिल्ली हें शिफ्टिंग करपाचें, तेणें केलें ना। तरी ताका खंयच्या तोंडान हे फारीक करतले पयशे। बरें, आतां परत 750 mm चे पायपलायन फुटलेली आसा। आतां हेजें बीन परत 1 कोटी बील दितलें काय हें पळोवपाचें आसा। ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅक लिस्टान एक्चुअली घालपाक जाय आशिल्लो, जो आजून पर्यंत घातलो ना। आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे फाटल्या एका पायपलायनीक CMA कडल्यान ताका रोखडीच क्लीन चिटूय गावली। हे मोठी आश्चर्याची गोष्ट सारकी। फोणेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक। खास अधिवेशन घेऊन म्हादयचो प्रश्न सुटचो ना, हेतूंतल्यान कितेंच साध्य जावचें ना। गरज पडली जाल्यार सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्ली धाडपाचेर विचार करतले, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा। म्हादयच्या आंदोलनात हांव खूब वर्सां सावन आसा। म्हादय खंय जल्मता आनी खंय येवन मांडवीक मेळटा तें हांवें पळयलां। देखून म्हजो राजिनामो मागप्यांनी म्हादय खातीर कितें योगदान दिलें तें पळोवचें अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान नांव घेयनासतना ढवळीकराचेर फोग काडलो। स्पेशल सेशनाची कांयच गरज ना। स्पेशल सेशन घेवन खंयसरूच कोणाक मोठो असो साध्य कितें जातलें अशें गरज ना। जर ऑल पार्टी डेलिगेशनची गरज लागली जाल्यार त्या गोष्टीचो आमी विचार करतलो। एज पर मुख्यमंत्री आनी म्हजी कॅबिनेट हांव समर्थ आसा आनी तो विशय जो आसा तो गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन हांवें पयलींच सांगलें म्हाका पुराय विशय खबर आसा आनी त्या विशयाचो म्हाका दिसता बऱ्या रितीन ज्ञान आसा। वेगवेगळ्यो टिका करप खूब सोंप्यो आसता, त्या खातीर राजकारणांत ह्या विशयाचेर उलयता आसतना म्हाका दिसता खंय तरी आपल्या थोडें तरी सांबाळून उलोवचें। त्या खातीर म्हाजो राजिनामो मागप्यांनी पयलीं आपूण म्हादय खातीर कितें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां हें पयलीं समजून घेवचें। म्हादयच्या विशयाचेर हांव तितकोच स्ट्रॉंग आसा आनी खंयसरूच आमी म्हटलां की म्हादय ट्रिब्युनलान जो निर्णय आसा तो आतां पर्यंत आमी सुप्रीम कोर्टात तेचेर आमी ऑलरेडी बेंचान आसा विशय। आयदर प्रकाश जावडेकर जी आसत किंवा जलसंवर्धन मंत्री आसत किंवा देशाचे पंतप्रधान मोदी जी आसत, ह्या विशयाचेर गोंयचें हित हें म्हाज्या खातीर 100% आसतलें। गोंयचे अर्थीक स्थितीचेरय मुख्यमंत्री उलयलो। सरकार पगार फारीक करपा खातीर रीण घेयना जाल्यार गोंयचे उदरगती खातीर घेता अशेंय ताचें म्हणणें।
पळयात. 6 म्हयन्यांनी क्रिएट करूंक ना. फाटल्या 2005 पासून ते 2019 पर्यंत पूर्ण कार्यकाळ आसा. सरकार आतां जरी लोन घेता आसले इट इज फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या खातीर, पगारा खातीर घेयना. ओके, ताज्या खातीर आमी योग्य रित्या सरकाराचो आर्थीक निती जी आसा ही वेवस्थीत रित्या फायनान्शियल प्लॅनिंग आमच्या कडल्यान चल्ला आनी ताचो फुडें रिव्यू जो आहा तो घेता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. नाफ्तान भरिल्ले टँकरीचो प्रश्न फुडले कांय दिसां भितर जाग्यार घालता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलां. सरकारी यंत्रणा टँकराचेर लक्ष दवरून आसा. नौदळाच्या हेलिकॉप्टराच्या मजतीन ऑपरेशन सुरू जाल्ल्याचें ताणें सांगलें. नाफ्तान भरिल्लो हो टँकर जुलय म्हयन्या सावन वास्कोच्या दर्यांत आसा. ह्या टँकराक लागून कांय एनजीओनी आंदोलनय केल्लें. हे बोटीचेर एकूय कर्मचारी ना. धोक्याची स्थिती दर्यांत भोंवताडे घालपी ह्या टँकराचेर कसलीच कारवाय करूंक ना. कांय दिसां पयलीं बोटीच्या इंजिनाक उजो लागिल्लो. उपरांत व्हडल्यो दोरयो बांदून ही बोट एमपीटी बंदरा लागीं हाडिल्ली. ॲट प्रेझेंट तरी बोट जी आसा ही एका रॉक जो आसा त्या रॉकाचेर उरलेली आसा. सो दॅट ते आमकां आतां फुडले ऑपरेशन्स जे आसा ते फुडलो सगळो प्रोग्राम्स ऑलरेडी ठरयला. त्या प्रमाणे फाल्यां परवाचे 2 दीस लागतले. आज म्हणजे नाफ्ताच्या बोटीचेर केल्लें ऑपरेशन सुद्दां म्हाका पूर्ण रिपोर्ट मेळना, बट हाफ द सक्सेसफूल आमी पुराय 2 दिसां भितर तेंय बी कंप्लीट करतले. इतकें सांगता. नाफ्ताची बोट जरी हांगा आसली बट ती आमी सेफली रित्या थंयच्यान भायर काडपा खातीर हांगा जरी आत्तां हांव आसलो तरी ऑपरेशन इज गोईंग ऑन. आत्तां फॉलोअप घेत आसा. इट इज कंटिन्युअसली आनी निश्चितच आमी सक्सेसफूल जातले हाची खात्री म्हाका आसा. थँक्यू. देव बरें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उच्च अधिकाऱ्या सांगातान बसका घेवन हे विशीं चर्चा केली. अधिकाऱ्यांनी बोटीर वचून प्रत्यक्ष पळोवणी केली. नाफ्ता हो दुसऱ्या हितून दुसरी ऑलरेडी बार्जीस टँक्स मागयल्या त्यो इट वील टेक अनदर 2 days. इवन ऑलरेडी ताका लागपी पंप आसतले, बाकीचे सगळे इक्विपमेंट रिलेटेड इक्विपमेंट ते सगळे हाडटले आनी ताजे उपरांत भितरलो नाफ्ता शिफ्ट करतले दुसऱ्या बार्ज टँक जो आसा तितून. आनी ताज्या उपरांत ऑलरेडी दुसरो मनीस जो ठेवपी आसा ताणें आपली शीप आपयल्या. डीप सी परत इट वील ट्रान्सफर टू द अनदर शीप ट्रान्झिस्टर शिप्स आनी दे वील टेक समवेअर आउट. तो तांचो विशय आसा. खंय तरी व्हरतले घेवन ते वयतले. शीप ऑलरेडी दोनापावल हांगासून व्हरतले. तिजे संदर्भात हांव रिव्यू घेवपा खातीर आयिल्लो. ऑलरेडी आमचे डीजी शिपिंगाचे मनीस जे आसा पळय न्हू ते ऑलरेडी हांगासर आयला. ही पुराय टीम सेक्रेटरी रेव्हेन्यू तो हांगासर आसा. तो कॅम्प करून आसा. आज एक ऑपरेशन आमी केलें की त्या बोटीचेर आमचे 4 जण डीजी शिपिंग आनी बाय हेलिकॉप्टर 4 जण वचून आयले. तांच्यांनी ती बोट वेवस्थीत रित्या पळोवन आयले. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकार आणि वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय. म्हटल्यार असत्या कडल्यान सत्या कडेन व्हर, काळखा कडल्यान उजवाडा कडेन व्हर. उपनिषदांतलो हो श्लोक म्हटल्यार सुखा खातीरची प्रार्थनाच. दिवाळेची सगळ्यांक परबी. अंदू कांय कडेन गोंयकारांनी पारंपारीकता जपल्या जाल्यार कांय कडेन ताका नवे रुपडे लाभला. वाटुया दिवाळेचो उजवाड, घेवया दिवाळेच्या खुशालभरीत वातावरणाचो वेध. धनत्रयोदशी, दिवाळी, कुबेर लक्ष्मी पूजन, बलिप्रतिपदा आणि भाऊबीज ह्या 5 सणांचा उत्सव म्हटल्यार दिवाळी. धनत्रयोदशीक नरकासूर वध जाल्या उपरांत उजवाडटा ती दिवाळेची फातूड. मरण्यांचो गडगड, बॉमांचे काळजां धाडोवपी आवाज आणि ताका प्रतिसाद म्हणून काय कितें, फातोडेर तुळशी म्हऱ्यांत काट्टां फोडटल्यांचो पयसुल्ल्यान येवपी आवाज गोंय ना. पावसाने विसव घेतलो आणि गोंयकारांनी दिवाळेची सुखदिणी फातोड अणभवली. फातोडेर पणट्यो पेटल्यो. आकाश दिवयांनी मळब झोपय घेतली आणि वेंगायलो उजवाडाच्या उत्सवाक कवेंत. जात कात धर्म अशी सगळी बंधनां पयस करीत दिवाळी सगळ्यांचेच तोंड गोड करता. दिवाळी चेहऱ्याचेर उजवाड फाकयता तशी तोंडाय गोड करता. घरातले बायल मनशेन घरातल्या दादल्यांक ओवाळपाची परंपरा सावड्ड्या आयजय पळोवपाक मेळटा. जायते कडेन पारंपारीक पद्दतीची खाणां करतात. तेतून तरातरांचे फोव हे आसतातच. गोंयकार एकामेकांगेर वचून फोव खावन मिठाई वाटून दिवाळीची खोशी वाटून घेतात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शेनवारा धनत्रयोदशीक मडगांवच्या हरिमंदिरात श्रीकृष्णाची पुजा केली. पळयात तो देखाव.
आणि दिवाळीकडेन दारात रांगोळी घालपाची परंपरा पाळपी ही आल्तींची एक बायल. आमचे खबराकार कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार, दिवचलच्यान महेश गोवेकार आणि पणजेच्यान अमर चावरिया. अंदू नरकासूर लासपाचो काय न्हंयत बुडोवपाचो असो प्रश्न भुरग्यांक पडलेलो, कारण पावसाचो सांवार. पूण दिवाळेचे पूर्वसंध्येक पावसान दाणी मारली आणि नरकासूर करप्यांक उमेद येयली. ना म्हणटा जायते कडेन नरकासूर प्रतिमा आणि नरकासूर वध सर्ती जाल्यो. आख्या मडगांवां जाल्ले नरकासूर प्रतिमा सर्तीत गजानन युवक मंडळाच्या चित्ररथाक पयलें इनाम मेळ्ळें. कांय नरकासूर जाल्यार पावसाच्या भयान सत्रीच घेवन आयिल्ले. पळयात सर्तीतले कांय देखावे. आणि हे कुडचडचे नरकासूर प्रतिमा सर्तीतले चित्ररथ. पावसाक लागून येतना सगळ्यांनी नरकासूर धापून हाडलेले. लोकय तकलेर मेळत ते घेवन उबे रावल्ले. पूण उपरांत पावसान विसव घेतकच उमेदीन सर्ती जाल्यो. पळयात कुडचडचे देखावे.
माशें क्रिकेट क्लबाची माश्यां अखिल गोंय पावण्यार नरकासूर वध सर्त जाली. तशीच ह्या क्लबान आकाशदिवो सर्तय घडोवन हाडली. पावस नाशिल्ल्यान लोकांनी ताचो आनंद घेतलो. आणि पळयात ह्यो म्हाड्डोळ आनी बागांतल्यो नरकासूर प्रतिमा सर्ती. अनु पावसाचो भंय आसलो, पूण नरकासुराचे राती कडेन पावसान विसव घेतलो आनी देवळांच्या मंडपांनी वा गुदांव गॅरेजींनी धापून दवरलेले नरकासूर परत झेतान रस्त्यार येवन उबे रावले. गांवागांवांनी तिठ्या तिठ्यार भुरग्यांनी ल्हान व्हड आकाराचे नरकासूर उबे करून रातभर नाचत वाजयत घोस्त काडलो. कांय कडेन कासाळीं वाजली, कांय कडेन डबे, जाल्यार कांय कडेन डीजे. पळयात हें दिवचल आनी मडगांव वाठारांतलें नरकासूर दहन. आनी शिगमो सोंपले उपरांत कवन फाटल्यान उरता तशें पणजे, भाटले, मळो वाठारांत नरकासूर लासले उपरांत तेंचे सांगाडे तशेंच सोडून दिल्ले पळोवंक मेळ्ळे. जाल्यार कांय कडेन अर्दकुटे लासलेले नरकासूर. पळयात. आमचे खबराकार बागांतल्यान समीप नार्वेकार, दिवचलच्यान महेश गोवेकार, मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार, म्हाड्डोळच्यान कृष्णा नायक, कुडचडच्यान प्रहर सावड्डेकार आनी पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. नरकासुरा रे नरकासुरा म्हणत मडगांवकारांनी पावसात भिजलेले नरकासूर लासयले. पूण सोन सड्यावेल्या कोयराचो नरकासूर कितें केल्यार लासपाक तयार नासलो. अशें आसलें तरी फुडल्या 2 म्हयने भितर ह्या कोयराच्या नरकासुराक लासपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान मडगांवकारांक दिलां. ते खातीर खास टीम दिल्ली धाडून ह्या कोयराचो हो नरकासूर लासपाची तयारी चलयल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मडगांवांतल्या हरी मंदिरात श्रीकृष्णाची पुजा करपाचो मान ह्या वर्सा मुख्यमंत्र्याक मेळिल्लो. ह्या वेळार तो पत्रकारां कडेन उलयलो. सोनसोड्या वयल्या कोयराचो प्रस्न जाग्यार घालपा खातीर 2 बायो इन्सुलेटर घेवपाची तयारी सरकारान चलयल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हांवें स्पेशल टीम म्हणजे दिल्लीत धाडून बायो इन्सुलेटर प्लांट्स, नवीन प्लांट्स जे आसा ते आमी डिसेंट्रलायज पद्दतीन कचरो नश्ट करपाचो प्रयोग हो मडगांवांत पयलेच फावटी करतले. आमी ऑलरेडी 2 बायो इन्सुलेटर घेवपाची ऑलरेडी तयारी केल्या. म्हणल्यार मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 1.5 म्हयन्या भितर बायो इन्सुलेटर प्लांट्स हे 2 कडेन बसयले वयतले आनी तितूंतल्यान म्हाका दिसता 100% कचऱ्याची समस्या मडगांवांतली सुट्टली. कोयराचो प्रस्न सोडोवपा खातीर मडगांवकारांनी सहकार्य करचें अशें आवाहनय मुख्यमंत्र्यान केलें. लोकांनी ओलो आनी सुको कोयर वेगवेगळो करून दिवचो अशेंय ताचें म्हणणें. आमी सरकार हर तरेन म्हणटा की सेग्रिगेशन जावपाक जाय आनी सेग्रिगेशन जालें जाल्यारूच कचऱ्याची समस्या ती सुट्टली. आमी जेन्ना मिक्स गार्बेज उडयता तेन्ना ते ट्रीट करपाक खूब कठीण जाता. सेग्रिगेटेड गार्बेज उडयल्ल्या कारणान आयजूय बी मडगांवांतल्यान आमी जी सुको कचरो जो आसा हो बेल करता आनी ऑलरेडी धाडलो वयता. मडगांवच्या म्युन्सिपालिटीक आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हे पुराय सहकार्य करता. तो बेलिंग करून तो प्लांटाचेर धाडप. बट जी मिक्स वेस्ट काडल्या कारणान जे हॉटस्पॉट जाला, जेका आमी ब्लॅक स्पॉट म्हणटा, ते मडगांवांतल्या म्युन्सिपालिटीक खरें त्रास करता.
ड्राय गार्बेज वेगळी आणि वेट गार्बेज वेगळी जर दिली आसत जाल्यार म्युन्सिपाल्टीक सहकार्य करीत जाल्यार निश्चितच समस्या जी आहा ती सुट्टली. आनी हांव समेस्त सगळ्या मडगांवकारां कडेन आनी सायडींतल्या सगळ्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी मिक्स गार्बेज करून उडोवची न्ही. डोर टू डोर कलेक्शन मोठ्या प्रमाणात जावचें आनी जरी दिवपाची आसत जाल्यार म्युन्सिपाल्टी कडेन वेट गार्बेज वेगळी हाडून दिवची, जेणे करून ड्राय गार्बेज पंचायतींतल्या लोकांक आपल्या पोरसांत उडोवपाक शक्य आसा ती उडोवची. हॉटेलकार आणि वेवसायीकार हांच्यांनी सहकार्य करप अत्यंत गरजेचें आसा. कचऱ्याचेर राजकारण करपाचें हें सोडून दिवपाक जाय आनी तें सोडपाची अत्यंत गरज आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळय फुडल्यो खबरो. क्रायम ब्रांचीन आयतारा फांतोडेर पत्रदेवी पेडण्या चलपी एका जुगार अड्ड्याचेर धाड घातली. हे धाडीत क्रायम ब्रांचीन 10 जाणांक अटक केली. तशेंच 2,13,000 रुपया जप्त केल्या. गोवा रिव्हर मॅरेथॉन सर्त 17 तारखेर चिखले खेळा मैदानाचेर जातली. रिव्हर मॅरेथॉनाची ही 10वी खेप. हेतून 12 देश आणि 21 राज्यांतले सुमार 3,500 एथलेटीक वांटो घेतले. Welcome to the 10th edition, the press conference of the Goa River Marathon. I'll just briefly summarize what's going to happen on the 17th of November. We are looking at about 3,500 participants in the timed events, that is 42, 21 and 10 kilometers. This number is about 10% increase from the last year's numbers. We are looking at about 2,500 in the 5 kilometers category, because that is where, if you look at the film just now, we are trying to focus on the 5 kilometers. We have participants from all across India, also some international participants. We have 2,800 registrations as of now, and I have seen that as usual our Goans are sushegados and my statistics it tells me that most of our people have not registered. We also want a lot more participation from families. We would like parents to come along with their children. There's a special discount going on for we are giving a 50% discount if you come as a family. 21 states, that's almost 2/3 of India, is represented at GRM. We have participation from 12 different countries, and of course the Kenyans and the Ethiopians, they always come in last moment, and I'm sure we'll have a huge international contingent, and we will also see a lot of competition in the GRM. There is a little bit of a history behind this t-shirt. If you see this slash, the slash is actually the original Vasco Sports Club. The original Vasco Sports Club, the football, the thing, it's in black, but we have made it into red, and so this is basically to commemorate, because football actually brought us into running. So it's got a bit of a history behind it. You want to say something about that? And you will find 10 stars. Yeah. Along this you will find 10 stars to commemorate our 10th year. वास्को स्पोर्ट्स क्लबाचो अध्यक्ष नितीन बानेकरान हे विशीं अधिक माहिती दिली. The Sports Expo will be on the 15th and 16th at the Chikalim Panchayat grounds. The flag of the runs obviously will be, is subject to change, but it's at 4:30. That 41, 21 is at 6 o'clock. The 10 kilometers at 6:45, and we have the 5 kilometers at 8:30 instead of our customary 9 o'clock. We just thought like wind that up as soon as possible. The expo will have a few sports brands that we are looking at. We have not yet concluded on many, but we are looking at getting most of the sports brand that we have in Goa to be at the expo. So I urge all the participants, of course, they'll be there to collect the bill, but even the others to come to visit the expo and see what you would like to buy. And as usual, please do not forget to collect your can of beer at the end of the race. That's our trademark. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.